नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर आडवळ्या पावसान जाली हाजेरी. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची मात जाली गैरसोय. दिवचलच्या बाजारातल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक लागलो उजो. इन्व्हर्टरामदी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास. 3 लाखांचे लुकसाण. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा अलंकार थिएटर लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड आस्थापनांची केली तपासणी. 2 नितळसाण नाशिल्ली आस्थापनां केली बंद. महाराष्ट्रातलो गोंयचे शेजारचो तालुको दोडामार्गात पट्टेरी वाघाचे दर्शन. गोंयचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटात, दोडामार्गार दिशिल्लो पट्टेरी वाघ म्हादय अभयारण्यांतलो. राज्यात अनुधावेचो 95.35% निकाल. चलयांची परंपरा कायम. 95.71% चलयांनी जाल्यार चल्यांचो 94.98% निकाल. दिवचल केंद्र थारले पयले. कर्नाटक सरकारान कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करात. म्हादय बचाव अभियानाची मागणी. गोंयाचे बरे अधिकारी आसतना मुख्य अभियंतो बदामीक परतून मुजत वाड कित्याक? अभियानाचो प्रस्न. आता पळयात खबरो विस्तारान. सोमारा राती गोंयभर आडवळ्या पावसान हाजेरी लायली. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची मात बरीच गैरसोय जाली. तशेंच रस्त्यार झाडांची बी पडझड जाल्ल्यान उजो पावलपी दळ सक्रिय जाले. आम्ही आज आमकां एक पावणे 4 सुमार कॉल येयले कुडचडे फायर स्टेशनार आनी आमी गाडी घेवन गेले. थंय पळयलें जाल्यार अवकाळी पावसाक लागून आनी वारें वादळ येयलें आनी थंय भरपूर झाडां पडलीं. वाटेन वाटभर सगळीं झाडां पडलेलीं आशिल्लीं. सगळें ऑन रोड सगळो रोड ब्लॉक आशिल्लो. फाटल्यान सगळें ट्राफीक जाम आशिल्लें. आमच्या फुडें ट्राफीक जाम आशिल्लें. तेतूंतल्यान आमी वाट काडीत गेले स्पॉटार आनी आमी सुरवात केली. जवळ जवळ 10 ते 15 झाडां मिनिमम 12-15 झाडां सगळीं पडलेलीं आशिल्लीं वाटेन. काही एक शॉपाचेर पडलेलीं आशिल्लीं जंबो ट्री. एक पंप हावजाचेर एक माड पडिल्लो आशिल्लो आनी एक घराचेर माड पडिल्लो आशिल्लो. तशेंच मानगाळ गेट जी नेत्रावळी टू काणकोण रस्ते आसा ती मानगाळ गेटी मेरेन सगळो रोड ब्लॉक आशिल्लो. तो टोटल रोड आमी क्लियर केलो आनी सगळी ट्राफीक जाम जी आशिल्ली ती आमी सुरळीतपणे चालू केली. हे खंयचे एरिये जाले चड? हे स्टार्टींग फ्रॉम विचुंद्रे रबर प्लांटेशन जे आसा तेच्या आयल्यान सुरू जालें. ते जवळ जवळ नेत्रावळी बाजार तितले म्हणल्यार ते सगळे नेत्रावळी पंचायत एरियांक जाले. पंचायत एरिये टोटल पंचायत एरिये जाल्ले ते. आनी मेजर लॉसीस म्हळ्यार खंय घराचेर अशें? मेजर लॉसीस म्हळ्यार एक पंप हावजाची तेजी खूब लॉस जाल्ले आसा. एक सादारण एक 20,000 रुपया लॉस जाल्ले. टोटल पंप हावज डेमोलिश जावन तेजी पायपलायन बी डॅमेज जाल्ली आसा. दिवचलच्या बाजार वाठारांतल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परस चड म्हालवत जळो. वेळारच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान हे घडणुके पासून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. पळयात पुराय बातमी. दिवचलच्या बाजारांतल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परस चड मालवत जळो. उज्याची ही घडणूक सोमारा राती उसऱ्या घडली. त्या वेळार सुदैवान शोरूम बंद आशिल्लो. शोरूमांतल्या इन्व्हर्टरामदी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो असो प्राथमीक अदमास आसा. सोमारा राती पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसा वेळार लायट येता वताली, ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसुवे. उजो वेळारूच नियंत्रणात आयिल्ल्यान तेकून आशिल्ली दुकानां मात वाटावली. लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली. 2-4 फावटी गेलेत लायट आयज आनी तेच्या उपरांत आमी म्हाका 10 सुमार गेले बंद करून तो. कारण नाताला म्हाका येयलो फोन अशें वयल्या बिल्डिंगाला की अशें तुज्या शॉपानसून उजो हे येता धुवो. सो हांव बेगीन गाडी स्टार्ट मारल्यार येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो खरोच पेट्टालो. सो फायर ब्रिगेड बी येयल्ली हांगा. सो तेंच्यांनी ते उजो हे उदक मारूंक स्टार्ट केलें. पळयता जाल्यार ते म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपयाचे अशें म्हाका अंदाज येयला की कपडे पिड्ड्यार जाले. आनी इन्वर्टर कितें जळो? इन्वर्टर म्हणजे एक्चुली हे शॉर्ट सर्किट जाले आनी एका सायडीसून पेटत येयल्ली.
म्हणजे 10 उपरांतची ही गजाल. 10च्या उपरांतची कित्याक आमी 10 हय ऑलमोस्ट पावणे 10 सुमार हांव बंद करून गेल्लो सो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच लिडिंग फायर फायटर महेश नायकांच्या फुडारपणाखाला बंबा सयत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारली. मजत कार्य करून वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडपाक दळाच्या जवानांक यश मेळ्ळें. नोवाच्या म्हाका कॉल येयलें की पेटर्न हांगा स्मोक जाय दिसता म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी. गाडी पावली आनी पळयता जाल्यार जस्ट स्मोक दिसतालो आनी वचपाक मार्ग ना. आमचे शेस यूज करून सगळे जे शटर आसले ते शटर ओपन केले आनी नंतर वयर वचून पळयता काही दिसलें. नंतर लॅडर लायली हातून फटको पडलो आनी जस्ट स्मोक दिसतालो. इन्वर्टर डॅमेज जालो पावलेलो. म्हणजे तेसे कॅज्युअलिटी बी कितें तशें कांय ना. जे वयर कपडे आसले तेंच्यांनी बरें ते आसले ते सगळे देंवयले. इन्वर्टर डॅमेज जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा अलंकार थिएटरा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड आस्थापनांनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम पाळिनासतना पोरतून आस्थापनां सुरू केल्ल्यान प्रशासनान धाड घाली. अधिकाऱ्यांनी 2 आस्थापनां बंद केली. तशेंच दोन्ही आस्थापनांच्या धनियांक दरेकी 10,000चो दंड घालो. तशेंच करसवाडा वाठारांत नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी बेकरी बंद करपाचोय आदेश दिला. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम आनी अटी पाळचे म्हूण अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान आवाहन केलां. First, we have to verify what is the status, and also there was a report in the media that on the weekend during the holidays some of the vendors had opened. So based on that, we came in and we found that 2 outlets were opened without giving us the compliance. In the sense, the compliance was not verified, and hence we have imposed a penalty of 10,000 each on these 2 vendors. We have directed them to close down again and comply. So, food business operators have to take the FDA report seriously, or else, as we have committed, we will take penal action. So, penal action has been taken in this case. The other vendors have kept their premises closed, and we can observe that corrective works are going on. We have once again appealed to the vendors here to cooperate with the FDA, and we have told them very clearly that we are only looking for hygiene, and that they cannot compromise on hygiene, and they have to also be continuously committed to hygiene. The vendors have shown a positive response to us, and we hope that they stay committed and ensure that this place, which is a very famous outlet in Goa, continue to maintain hygiene. And this will be a continuous process. Our checks will continue, and we will make sure that periodically we come here and ensure that these vendors here are complying to the norms. In addition, we have also closed down a base kitchen of one bakery which is having several outlets in Mapsa and Karaswada, and there also we have asked them to close. The bakery also have committed that they will close down and give us compliance. गोंयचे शेजारी राज्य महाराष्ट्रातले दोडामार्ग ह्या शिमेवयल्या तालुक्यात पट्टेरी वाघाचे दर्शन जालां. हो वाघ गोंयच्या मादे अभयारण्यातलो आसा असो दावो नामनेचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. हालींच फाल्गून सोंपून चैत्र लागला. फाल्गुनात कोकण आनी गोंय प्रांतांतलो एक उमेदीचो उत्सव म्हळ्यार शिगमो. शिगम्यात आमी सैम घटकांची पुजा करतात. सैम आनी मनशाचें अदीम काळा सावन चलत आयिल्लें नातें अधोरेखीत करपी लोक उत्सव म्हळ्यार शिगमो. ह्या सगळ्यांत आनीक एक म्हत्वाचो घटक आसता तो म्हळ्यार वाघ. गोंयांत आनी कोकणांत वाघाक वाघरो देवाच्या रुपांत भजतात. कितलेशेच कडेन वाघरो देवाचें स्थान आमकां पळोवपाक मेळटा. मात फाल्गून सोंपून चैत्र उजवाडलो, शिगमोय जालो आनी कवित्वय सोंपलें. मागीर आतां वाघाचो मदींच उगडास कित्याक? हय, ताका तशें कारण आसा. आमच्या गोंयचें शेजारी राज्य महाराष्ट्र आनी हे महाराष्ट्रांतलो आमचे सामके कुशीकचो तालुको दोडामार्ग. ह्याच दोडामार्ग तालुक्यांत फाटल्या शुक्रारा 4 तारखेक पुराय वाड जाल्ले पट्टेरी वाघाचें दर्शन जालें. हो पळयात.
सिंधुदुर्गातलो वन्यजीव मोगी आनी अभ्यासक तशेंच यूथ बिट्स फॉर क्लायमेट मालवण हे संस्थेचो संस्थापक दर्शन वेंगुर्लेकार आनी ताचे हेर तिगा इश्टांक दोडामार्ग तालुक्यांत एके सुवातेर हे पट्टेरी वाघाचे दर्शन जाले. वन्यजीव मोगी आनी अभ्यासक आशिल्ल्यान दर्शन वेंगुर्लेकार आनी ताच्या इश्टांची दोडामार्ग तालुक्यांतले 5-4 रानांत रानभोंवडी आसताच. अशेच एका भोंवडेंत तांकां हे पट्टेरी वाघाचें दर्शन जालें. जन्माचे सार्थक झाले अशीच तांची भावना. तर आम्हाला वाघाने दिलेलं मोठं सरप्राईज होतं. मी गेली 7 ते 8 वर्ष निसर्ग संवर्धनासाठी काम करतो आहे, पण वाघ दिसेल ही अपेक्षा होती आणि खूप इच्छा होती वाघाला बघायची. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघ आहे ते अधिकृतरित्या खूप वेळा समजत होतं, पण वाघ आपल्याला कधी दिसेल ही मला पण भरपूर उत्सुकता होती. पण अशावेळी अचानकपणे वाघ समोर येईल हे मला वाटलं नव्हतं आणि खूप मोठा आम्हाला ते सरप्राईज होतं. आणि मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वांना हेच सांगेन की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघ असणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जिथे पूर्ण समृद्ध जंगल असतं तिथेच वाघ असतो आणि ज्या एरियात वाघ असतो त्या जंगलाला पूर्ण समृद्ध जंगल असं म्हटलं जातं. तर मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वांना एवढंच सांगेन की आपल्या आजूबाजूला असलेली जंगले तोडू नका, विकू नका. हो वाघ म्हादय अभयारण्यातलो असो दावो गोयचे वन्यजीव अभ्यासक आणि तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी केला. कारण कॅमेरा ट्रॅप टेक्निकीच्या माध्यमांतल्यान वाघ खंयचो आसा त्याचो डेटा जो आसा हो त्या त्या राज्या कडेन उपलब्ध आसता. महाराष्ट्राच्या डेटाबेजान हो जो वाघ कॅमेराबद्द जाल्लो आसा तेजो फोटो मेळ्ळलो आसा तो त्या वाठारांत ना आणि त्यांच्या कडेन ह्या संदर्भान ह्या वाघाच्या संदर्भान स्पश्टीकरण ना आणि एकंदर हो जो वाघ आसा तो वाघ दुसऱ्या वाठारांतल्यान येयल्लो आसा अशें वन्यजीव अभ्यासकांचें मत आसा. हांवें ह्या संदर्भान ह्या भागान काम करपी कॅमेरा ट्रॅप टेक्निकचो अभ्यास करपी जे तज्ञ आसा तेंच्या कडेन उलयलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका स्पश्ट केल्लें आसा की बहुधा हो जंगली वाठार जो आसा तो गोंयच्या म्हादय अभयारण्या कडेन संलग्न आसा. तेका लागून म्हादय अभयारण्यांतल्यान हो नवो वाघ जो आसा तो हडफडे हांगासर येयल्लो आसा. कारण प्रत्येक वाघ जो आसा तो सुमारे 50 किलोमीटर परिसरान भ्रमण करता. राजेंद्र केरकार सांगतात ते प्रमाण हो पट्टेरी वाघ म्हादय अभयारण्यातलो ही आनीक एक गोंया खातीर धादोसकायेची गजाल. गोंयच्या शिमेवेल्या दोडामार्ग तालुक्यात जाल्ले हे पट्टेरी वाघाचे दर्शन पश्चिम घाटाच्या गिरेस्तकायेची परतून एकदा साक्ष दिवपी थारला इतले खरे. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. अंदू 10वेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचें गोंय शालांत मंडळान जाहीर केलें. 10वेच्या निकालात चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 95.71%, चल्यांचो निकाल 94.98% लागलो. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांची संख्या 631, जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळा गुण मेळोवन परीक्षा पास केली. 12 तालुक्यांतल्यान दिवचल तालुक्यान टॉप केलें. गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचे परीक्षेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचे जाहीर केला. परीक्षेक बशिल्ले 18,837 विद्यार्थ्यां मदले 17,961 विद्यार्थी पास जाले. अंदू 10वेच्या परीक्षा निकालान चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 95.71%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.98% लागलो. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांची संख्या 631, जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळा गुण मेळोवन परीक्षा पास केली. दिवचल तालुक्यात सगळ्यांत चड 98.50% निकाल लागलो, जाल्यार मोर्मुगांव तालुका सगळ्यांत उणो 92.97%. 477 दिव्यांग विद्यार्थ्यां मदले 450 विद्यार्थी पास जाले. मंडळान मेरिट लिस्ट आणि टॉपरांची नावां जाहीर करप बंद केला. विद्यार्थ्यांनी आपलो परीक्षेचो निकाल तपासचे खातीर gbshse.gov.in ह्या अधिकृत संकेतथळार भेट दिवची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्नाटक सरकारान कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करपाची मागणी म्हादय बचाव अभियानान केल्या. गोंयचे बरे अधिकारी आसतना मुख्य अभियंत्यो बदामीक परतून मुजत वाड कित्याक दितात असोय प्रस्न म्हादय बचाव अभियानान केला. आतां ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आनी रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना.
कणकुंबेचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताचो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाज्या बद्दल सरकाराक कांय खबरच ना आनी सरकाराक ताज्या बद्दल कांय दिसय ना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे थंय प्रवाहान वचून पळोवपाचें, प्रवाहान वचून चवकशी करपाचें आनी हें जर कांयच जर जायना जाल्यार एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. तिसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल, आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय, कसलें मोल लागलां ताका? जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज गोंयचें बंद करात. जर आमचे कडेन कॅपेबल इंजिनियर तयार करपाक जायना आसत, इंजिनियरींग कॉलेज बंद करप आनी कर्नाटकांतूच कॉलेज सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कर्नाटकांत धाडिया. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात, 1, 2 न्हय 3 दिले, आतां एखादें 4थें मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे, एक काय कितें तामिळनाडूचो आसा, पूण बाकीचे सगळे कर्नाटकाचे. म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकांतच भरल्या काय कितें? आता सध्या 2 आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर न्हू, दोगूय जाण गोंयकार आसा, वयल्यान आदिवासी आसा. सरकार कित्याक नेमिना तेच कळना. कोण आसा ते नाव? अंकुश गांवकर म्हणून आसा एडिशनल, आनी सालेरकर आसा. इतके आसत तो दोघी हाजो capable मेवणो, आहात. मेवणो, सभापतीचो एडिशनल चीफ मेवणो. इंजिनियर आसा, पूर्ण कॅपेबल आसा. आमी कशें आसा की सरकारान तेंची जी प्रक्रिया आसा ती त्या पद्दतीन नेमपाचो, पूण कसो आसा तो गोंयकार आसचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसा आनी ती मागणी सरकारान पुराय करपाक. भोमा ते ओल्ड गोवा या 7 किलोमिटराच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं माहिती दिली. या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग 4 पदरी जातलो. तशेंच दोन्ही वटेन 7 मिटरांचो सर्व्हिस रस्तोय आसतलो. या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्राचे उपकार आटयल्यात. दुसरे वटेन भोमाच्या लोकांचो रस्त्याक विरोध कायम आसा. तितून खूब डिफरन्सीस आसा. पर्वरी सारक्या गांवांत 600 कोटी आनी आमच्या खातीर पळयात तुमी कितें केलां. कित्याक आमी इतले झगडले आनी हो स्टॅच्यू काडून दिवपाक वांटो आमीच आसा भोमकार. आनी भोमा सारक्या गांवांत NHAन मंजूर केल्लें की आमी थंय नॅशनल हायवे करूंक शकना. नॉर्म्स सगळे पांया पोंदाक घालून हो खंय तरी पयशांच्या आशेक हेणी हो गांव नश्ट केल्लो आसा. हितून आमचो आमदारूय शामील आसा. ओके, भोमकार हाचेर प्रोटेस्ट बीन करतले? 100% प्रोटेस्ट केल्या शिवाय जर तर अभिमान नासलो ते देव देवतांचो जाल्यार आमी ती हार मानूंक शकता. जेन्ना आमी ते एका म्हाजें हें सांगता तुका, हांव जेन्ना ते भायर चल्लोलो पळय तेन्ना एक विचार करून चल्लोलो, एक तर जितो उरतलो तो स्ट्रेच राखतलो, नाल्यार म्हाजो जीव हांव त्या गांवा खातीर दितलो, ते देव देवतां खातीर दितलो. ते कित्याक ते देव देवता समोर हांवें एक वचन दिल्लें आसलें, हो गांव राखपा खातीर हांव उबो आसतलो. आतां गांव आसूं किंवा ना आसूं तें तेंचें. जर तर अभिमान आसा गांवचो हे लोकांक जाल्यार ते म्हादेव सातेरी जी आमचे सती हे ते राखणदार आसा तांकां जर आमी फक्त येवन हेज्या पुरतेच पांया पडले आपले स्वार्था पुरते जाल्यार ते जावचें ना. खंय तरी आयज आमचो अभिमान स्वाभिमान खंय तरी दाखोवचो पडटलो भोमा खातीर, जाल्यार तो गांव आसतलो. केंद्र सरकारान पेट्रोल आनी डिझेला वयल्या उत्पादन शुल्कात 2 रुपयांनी वाड केली. पेट्रोला वयले उत्पादन शुल्क आतां 13 रुपया जाल्यार डिझेला वयले प्रति लिटर 10 रुपया. उत्पादन शुल्कार वाड जाल्ल्यान सर्वसामान्यांकूय फटको बसतलो. पॅरा एथलीटां खातीर खासा एका दिसाच्या बॅडमिंटन सर्तीचें आयोजन नावेरीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जालें. ह्या सर्तींत वट्टे 49 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो, तातूंतले 16 पॅरा खेळगडे आशिल्ले.
तेरेकॉल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव उसपुपी लोकांचेर कारवाय करीत दर्यादेग पुलिशेन एक होडेय जप्त केला. बोटींतली 5 घनमीटर रेंव तशेंच रेंव काडपा खातीर बोटी आशिल्ली उपकरणां धरून 2.5 लाखांचे सामान दर्यादेग पुलिशेन जप्त केला. थिये येवपी MIT विद्यापीठात प्राध्यापक सोडले जाल्यार हेर बाकीच्यो नोकऱ्यो थियेच्या लोकांकूच दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. MIT सुरू जायना फुडें जी नॉन टिचींग कर्मचाऱ्यांची भरती जातली तातूंत थळाव्यांकूच प्राधान्य मेळटलें. हे विशीं आपले तांचे कडेन उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. थिये एका मुख्यमंत्री कार्यावळींत उलयतालो. निळकंठान इनिशिएटिव्स घेतली म्हणजे त्यांनी फक्त त्या एका सांगलें कोमुजातवाल्यांक बाबा शैक्षणिक प्रकल्प येता आसत जाल्यार रितसर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा आणि कितें तो गावात एखादो प्रकल्प येवनी. MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता, कोमुदादीन त्यांचो रितसर प्रोसेस कंप्लीट केला आणि जागा ताका दिला. थंय दोग-तीग जाण कोणी तरी आपले राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठ्ठा आणि जागो जाता. हांव आज सांगता म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतलो नॉन टिचींग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आणि परिसरातल्या लोकांक भरले वयतले. 100%. हांवें पयलीं सांगलां तांकां हांव टिचींग म्हणना, टिचींग फॅकल्टी तेंच्यो वेरियस आसतल्यो बट नॉन टिचींग पोस्ट जितके लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरात रावपी हांवें ताच्या कडेन ताका घेवनूच उलयलां. सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पात म्हणजे परिसरात रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 130 कोटी रुपया मोडून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या वेळार पावसाचें उदक शेतांनी तशेंच घरांनी घुसचें न्हय हाची खबरदारी घेवपाची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिली. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार योग्य ती पार्किंग सुविधा उपलब्ध करपाचेर भर दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पळयात पुराय बातमी. 130 कोटी रुपये खर्च करून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. पावसाच्या उदकाचें योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर गटारां बांदून दितले, ताका लागून पावसाचें उदक शेतांनी वचून शेतां पिड्ड्यार जावची ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हे संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याक सुचोवणी दिली. ते भायर देवी लयराईच्या जात्रे खातीर भक्तांक फावो तशी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सांगिल्ल्याची माहिती थळवा आमदार निळकंठ हळणकार आणि गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. फक्त कितें की ते लोकल शेतकार जे आहा त्या शेतकाराची मागणी आसली की ते पुलामुळे हे जावंक जायना, फ्लडिंग जावंक जायना म्हणून पावसान पूर येवंक जायना. कारण अस्नोड्या सायड पळय आहा थंय भंडारवाडो, बंदरवाडो आणि मोहिते हे तिनूय हेचे शेतां देगेक आहा आणि ते लो लायंग घरां आहा. सो त्या खातीर ते हे अंडरपास करता, कलवट कसता पळय ते 2-3 जास्ती दवरपाचे जेणे करून पाणी शेतानूच खेळोन हे दर्याक समुद्र एका दर्याक मेळपाचे म्हणून. आणि ती त्यांची मागणी असल्या कारणान ते हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केली आणि पंचायतीक आनी तेच्या शेतकारांक घेवन केलें आणि त्या प्रमाणे हांकां डायरेक्शन दिलां कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक. ओके. आणि PWD ऑफिसरांक परत एकदा मिटींग घेवन 10-11 तारखेक केन्ना तरी तांकां घेवन बसोन सारको वे आउट काड सांगपाक. पाणी ज्या स्वच्छ फ्लो जाता पळय ते स्वच्छ भाशेन फ्लो जाल्यार समुद्राक एका दर्याक वचपाचें. शिरसयत दर्याक वयता तो दर्या आहा न्हू तो शिरगांवच्या रस्त्याक पूल आहा पळय धाकटो थंयसून ते पाणी ते दर्याचो फाटो तो त्या फाट्याक परत मेळपाक जाय आणि ते डिस्पर्स सांगले थंयसून. आणि त्याच बरोबर जर आता लयराईची जात्रा येतली त्याची जर ट्रॅफिक लयराईची जात्रा येतली पळय ती स्वच्छ जातली पण थंय जेन्ना आता माती फिलिंग करून रस्तो जाला पळय ती एक एडवांटेज आहा. ती सांगले सीएमान ते यूज करा म्हणून तांकां. ते कमीत कमी 100-200 गाडी रावता तशें हे कर म्हणून तांकां असं म्हणजे करूंक गावता तितके ते शक्यतो कर. जणू काय ते दोन जे बीन आसता पळय गाडी थंय बसून व्हरोंक गावतली. अदरवायज आधी कितें करी आमी अस्नोडच्या बस स्टँडा कडेन स्टॉप करी आणि ते परतूंक जागा नासले फुडें गेल्या उपरांत दोशी सायडीनसून ते परतूंक गावतल्यो. सो एक 100-200 व्हेकलांक प्रोविजन जातलें. तशें करूंक जाय म्हणजे ते यूज करपाक संदी दिवची. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या धाडीत सापडिल्लो 510 किलो मावा जप्त केलो. जप्त केल्ल्या माव्याची किंमत 1,98,000 रुपया आशिल्ल्याचें कळटा.
ह्या माव्याचेर उत्पादनाच्या म्हायतीचे लेबल आणि अधिकृत म्हायती नाशिल्ल्यान ही कारवाय केल्ल्याचे अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. 10th स्टँडर्डाचो रिजल्ट असल्या कारणाने आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव जाला म्हणून. And accordingly, we took action and we seized all this product. We went in all the different premises. आणि थिसरलो तेंच्यांनी तो मावा काडलेलो पेडे करपाक. थिसरले सगळे आमी तो माल तेंचे कडसून उखल्लो. About 350 rupees per kg आसा तो. It comes to 1,89,000. एकच प्रिमायसिसांतल्यान काय आनी ना, दिस इज डिफरंट प्रिमायसीस. एक थोडो गाडयेन आसा, हो हांगा आसा, आणि ते आमचे गाडयेन म्हणजे दिसाचे दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ. हे आम्ही दोन प्रिमायसिसा कडले काढला. हो बेसिकली विदाउट लेबल डेक्लरेशन सारखें ना तेजेर, डेट ना, केन्ना पॅक केला ते काय ना तेजेर. आणि एका जो एक स्टोरेज कंडिशन असता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान, पण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन. सो ह्या कारणा खातीर हो धरलेलो आसा. आणि हे सगळे जे मनीस हातून इन्वॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा. बट स्टील ही ताणी रिपीट केलें म्हणून हो तांकां कॉन्फिस्केट केला. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर